पास्काचो पांचवो आयतार. जेराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा पास्काच्या 5व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपां आमकां जेजू थंय एक जावन जिवंक आपोवणें दिता. देवा थंय आमकां जिवीत मेळ्ळ्या आनी जेजू मुखांतर देवाचो एकतार लाभला. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी ताच्या दैवीक जिवितांत वांटो घेता आनी ताची भुरगीं जाता. जेजू दाखवाल आनी आमी ताचे फांटे. ताचे विणे आमच्यान फळ दिवंक जायना. जेजू आपल्या बापाच्या एकवटान जियेलो. देवाची खुशी ताणें केली. खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो रावलो. आमी देवा थंय एक जावन रावल्यार आमी येतेच फळ दिवंक शकता. मोग, सत, नीत, न्याय आनी शांती ही फळां जेजू थंय एक जावन रावल्यार मात्र आमी दिवंक शकता. तर जेजूच्या मोगांत एक जावन रावंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयल्या वाचपांत बार्नाबास जेजू कसो सावलाक दिश्टी पडलो म्हणलें विवर्सिता. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू सावलाक परिवर्तन करच्या वरवीं आपली पदवी दाखयता. क्रिस्तांव विरोधी सावल क्रिस्ता साक्षी पावल जाता. तर कशें धर्मदूत पावलाक तांच्या पंगडांत स्विकार करता म्हूण विवर्सूंचें हें उतर आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप क्रिस्तांव जिविताच्या लक्षणां विशयांत समजणी दिता. क्रिस्तांव जिवीत हर एका दिसा जिवंक आसा. क्रिस्तांव समुदायान जेजूचे उपदेश पाळूंक आसा. ताचे उपदेश जावन आसा आमी ताच्या नांवाचेर पातयेवचें आनी एकामेकाचो मोग करचें. तर क्रिस्तांव जिविताचें म्हत्व परगडचें उतर चीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. भाग्यवान सुवांव आयच्या सुवार्थेंत जेजू खरी दाखवाल आनी आमी ताचे फांटे म्हणल्या विशयांत कळयता. आमी जेजू थंय एक जावन देवाच्या मोगाक आनी पेल्याच्या मोगाक पुरक जाल्लीं फळां दिवंक आपोवणें दिता. तर जेजूच्या एकवटांत रावंक प्रेरण दिवची ही सुवार्तां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजू दाखवाल आनी आमी फांटे म्हळें सत समजून जेजू थंय चिकटून येतेच फळ दिवंक वावरिशें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी स्वार्थी राजकीय चिंतप सांडून मोगाचें आनी अभिवृद्धीचें राज बांदून हाडूंक तांकां तुजे कृपेचें बोळ लाभय म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या पिडेस्तांक सोंसणीकाय, प्रायेस्तांक सांगात आनी एकसुऱ्यांक आसरो लाभय. तांचें जिवीत तुज्या थंय एक जावन बरवशान जिवंक तांकां तुज्या ससायेन आनी गटायेन भर म्हूण मागता. चवथें एलिसांवा पासून. विस्वासी बापा, ह्या दिसांनी जावच्या लोकसभाच्या एलिसांवांत सगळ्या भारताच्या परचेन आपलो अमूल्य मत घालून आनी योग्य प्रतिनिधीक वेंचून काडूंक सर भारताच्या नागरिकांक जबाबदारेचें कर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. कनवळ्या बापा, जेजूच्या जिवनपणाच्या सुवाळ्यार आमी आसतना आमकां हर एकल्याक तुजो आशिर्वाद लाभय. जेजू थंय आमी चिकटून राव अशें कर. अशें तुजे सडवणेचो फळ आमच्या वावराचेर, कुटुंबाचेर आनी आमच्या जिविताच्या हर एक मेटामेटांनी आमकां फावो कर म्हूण मागता.